इतिहासाचें पयलें पुस्तक. दाविदाचीं झुजां. चॅप्टर 18. हाचे उपरांत दाविदान फिलिस्तेफकारांचेर गुरी घाली आनी तांकां खाला आपटिले. दाविदान तांच्या हातांतले गात आनी ताचे वाठार घेतले. ताणें मोआबितांकूय फारोयले आनी मोआबीत दाविदाचे चाकूर जाले आनी ताका दानां हाडलीं. हमाता वेसल्यान आसलोल्या जोबाच्या राजा हादादेजेराचेर गुरी घाली. तो युफ्रेतीस नदीशीं आपलीशीं परत आपल्या ताब्यांत घेवपाक गेलो. दाविदान तांचे कडचे 1000 रणगाडे, 7000 घोडेस्वर आनी 20,000 जमनीर झगडपी सैनीक आपले बरी घेतले. दाविदान 100 रणगाडे भायरावन हेर रणगाड्यांच्या घोड्यांक कातरून उडयले. जेन्ना दामास्केंतल्या सिरियेंत रावपी जोबाच्या राजा हादादेजेराच्या आदाराक आयले तेन्ना दाविदान तांचे मोदले 22,000 मनशांक मारून उडयले. दामास्काचे सिरियेंत दाविदान आपले झुजां मांड घाले. सिरियेचो लोक दाविदाचे सेवक जाले आनी ताका दानां दिलीं. असो वेता थंयसर सर्वेस्परान दाविदाक जैतिवंत केलो. हादादेजेराच्या सेवकां कडेन आसलोले भांगाराचे दाल दाविदान काडून घेतले आनी ते जेरुसल्याक हाडले. तशेंच तिबात आनी कून ह्या हादादेजेराच्या शारांतले दावीद राजान जायतें तांबें घेतलें. हें तांबें घेवन सोलोमोनान मंदिराच्या आंगणान व्हडली कोलमी, खांबे आनी आयदोळां केलीं. दाविदान जोबाच्या राजा हादादेजेराच्या सगळे फौजेक मारून उडयली म्हूण हमाताच्या राजा तोयान आयकलें तेन्ना हादादेजेरा आड झुजून ताका मारून उडयलो. त्या खातीर दाविदाक परबीं दिवंक तोयान आपल्या पुता हादोरामाक थंय धाडलो. कित्याक हादादेजेरान तोया आड झूज केल्लें. तशेंच ताणें हादोरामा बरोबर सगळ्यो तरेच्यो रुप्याच्यो, भांगाराच्यो आनी तांब्याच्यो वस्तू धाडल्यो. आपल्या ताब्यांत करून घेतलेल्या एडोम, मोआब आनी आमोनीत, फिलिस्तेफकार आनी अमालेकीत हांचे कडल्या हाडलेल्या रुप्या आनी भांगारा बरोबर दाविदान ह्योय वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. मिटाच्या फालक्यांत जेरुयाच्या पुता अभिशयान एडोमितांच्या 18,000 मनशांक हारयले. आनी ताणें एडोमांत आपले मांड मांडले आनी एडोमांतलो सगळो लोक दाविदाचे सेवक जाले आनी असो वेता थंयसर सर्वेस्परान दाविदाक जैतवंत केलो. राजवटकेचें प्रशासन. दाविदान सगळ्या इस्रायलाचेर राज चलयलें. तो आपल्या लोकांचेर नितीन आनी प्रमाणीकपणान राजवट चलयतालो. जेरुयाचो पूत जोआब ताचे फौजेचो मुखेली म्हणून उड्डो चलयतालो जाल्यार अहिलुदाचो पूत जेहोशाफात सगळो कारभार नोंद करून दवरपाची जबाबदारी सांबाळतालो. अहितुबाचो पूत जाडोक आनी अबियाताराचो पूत अबिमेलेक हांकां दोगांयकूय याजनीक म्हणून विंचून काडलोले. सुशा चिटणीस म्हणून वावुरतालो. जेहोयदाचो पूत बेनाया केरेतीत आनी पेलेतीत हांची जबाबदारी पळयतालो आनी दाविदाचे पूत मुखी फुडारीपण चलयताले. देवाचें उतर